चाको आसा म्हणजे कान म्हणून येता तेका हयसर वर्सात न्ही उमाळो येतलो उदक येतलें आनी हुणके पडटले. सो स्थानीक लोकांची मागणी आसली का थंयसर एक कान घालचो, एक वॉटर पॅसेज जावं वचचे खातीर एक पॅसेज करची कॉन्क्रीटची. मान्य केली सरकारान, PWDन कामय सुरू केले, पूण तुम्ही फाटल्यान जर पयशे जाल्यार अर्धवट काम आसा. आता एका जवळ जवळ 2-3 महिने झाले असतले. ही बॅरेलां हयसर लायलेली आसात. बॅरेलां कित्या खातीर लायले तशें कांय ना. जो बोर्ड आसा तो सकयल पडला. सायन बोर्ड हयसर रातची कांय ना. जर रातचो कोणें वाहन घेवन येतलो जाल्यार ताका कळचें सुद्दां ना की हयसर कितें चल्लां काय म्हणून. तो सायन बोर्ड ना. हो अर्धवट काम करून तशें सांडून गेल्लेले आसात आनी हो सगळ्या लोकां खातीर धोकादायक आसा. ह्या वाटेन सगळी इस्कॉलाची भुरग्यांची गाडयो पास जातात. ह्या वाटेन सगळी महिला भगिनी जी आसात ती पास जातात. वयस्कर लोक आसात ते हाच्यान वयतात. सो असो इनकन्विनियन्स करून दवरला हो रस्तो. हेच्या खातीर पूर्ण जबाबदार पेडण्याचो असिस्टंट इंजिनियर PWD, कारण हेच्या देखरेखी खातीर हो चला आसलो. हेणे जातीन लक्ष घालूंक ना हेणे. हेच्या खातीर हे काम रखडून पडलां. म्हाका याद जाता की जो विषय आमी घेतलेलो त्या वेळाचेर आमी तेच्या कडेन गेल्लेले आनी ताका सांगलेलें की बाबा ते काम केन्ना करता, हुणके पडले ते आमी बेगिना करून दिता म्हटलें. ते काम तेणें फक्त सोलिंग करून दिलें. ते रस्त्याचो तुमी परिस्थिती पळयची जाल्यार दुर्दशा जाल्लेली आसा. हे सगळें अशें करून दवरून लोकांक फक्त गैरसोय करता. आतां हेतून MLA कसो येता, कारण ताका लोकांनी निवडून दिला. ह्यो गजाली ज्यो आसात ह्यो गजाली सोयस्कर जावचे खातीर म्हाका दिसना तो नाच दिसता हेतून दिसता. कारण अशें जर आसलेलो मतदारसंघात जाल्यार हे गजाली बेगिनात बेगीन कंप्लीट जावन लोकांक रस्तो खुलो जातलो आसलो. सो हेच्या खातीर पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हो सबसे निष्क्रिय जाल्लेलो आसा, बेजबाबदार आसा आनी आपणा जबाबदारी पासून पळटा. सो हेच्या खातीर तेणें सरळ राजिनामा दिवचो आनी आपणाचो आमदार म्हणून तेणें घरा वयचो. ह्या रस्त्याच्या फाटल्यान जर आपली जबाबदारी व्यवस्थितरित्या जर पार पाडली जाल्यार ही अशी कामां करून उरची ना. मे बी खंय तरी आमचे जे पेडण्याचे सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आहा, इंजिनियर आहा, ते खंय तरी आपली जबाबदारी विसरल्या आनी ताका लागून हे अशी परिस्थिती आयज आमच्या लोकांचेर उद्भव जाली आसता. आनी ताका लागून आमच्या आमदाराक एक सांगूंक सोदता हांव आनी तेच्या कडेन मागणी करता, तुजे प्रायोरिटी बाकीचे जर कितें आहा जाल्यार ते प्रायोरिटी मातशे सायडीक दवर आनी हेचेर प्रायोरिटीन मातसो लक्ष घाल, जेणे करून लोकांचो दुवो तुका मेळटलो आनी लोकय तुका लोकांचे आशिर्वादय मेळटले. नाजाल्यार येल्ल्या गेल्लो हांगासून जेन्ना वता तेन्ना एक तर सरकारी अधिकाऱ्यांक ते शिवेशाप दिता, आमदाराक शिवेशाप दिता, आमकांय ते आयकुपाक बरें दिसना. दिसता की एखाद्या टायमार तुमचे 1-2 इव्हेंट कमी करा, पूण ह्या लोकांचे गरजो आहा ते पयले करा, जेणे करून लोक तरी सुख समाधान खंय तरी येतलो. आज दिवाळी आहा, दिवाळे कडेन न जाणा कांयतरी न जाणा वायट बरा कांयतरी घडला जाल्यार कोणाक जबाबदार धरपाचो? लोकप्रतिनिधीक धरपाचो की ह्या PWD खात्याक धरपाचो? तेन्ना हांव बेगींतल्या बेगीन इतली मागणी करता की PWD मिनिस्टरान आनी आमच्या आमदारान प्रवीण आर्लेकरान हेच्या जातीशी लक्ष घालून ह्या रस्त्याचे ताबडतोब काम करपाचे मागणी करता. ना जाल्यार आमी हांगा रस्ता रोको आंदोलन हांगा करतले इतकी शिटकावणी आमी फक्त डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या प्रवीण आर्लेकर आमदाराक सांगूंक सोदता.